नमस्कार. गोवा टुडेज राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. बीजेपीत आनीकय आमदार येवंक सोदतात ते येत जाल्यार आमचो आंकडो 30 भायर वतलो. पक्षान परवानगी दिवंक ना म्हण सध्या आंकडो 25 म्हणटा बीजेपी फुडारी सीटी रवी. दोन 2024 लोकसभा वेंचणुकेक 324 पार. मुख्यमंत्र्याक विश्वास. विरोधक ना म्हण वग्गी बसचे ना. काम चालूच उरतले. घटक राज्य दिसा गोयच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचो भोवमान. मायनिंग पिटां लीज होल्डरांनीच राखपाची सरकारान काढलो आदेश. पिटांचे सुरक्षे खातीर नेमिल्ली सरकारी समिती फेल जाल्या उपरांत जबाबदारी लीज होल्डरांच्या माथ्यार. अल्पवयीन चलयेचेर रेप केसीत वास्को पुलिसांनी एकल्याक केली अटक. आरोपी खंय सोयरोच. अल्पवयीन चलयेक बरें ना म्हण व्हेल्ले हॉस्पिटलांत. थंयच प्रकरण उक्ताडार. दाबोळे विमानतळा लागसार रावपी लोकांच्यो अडचणी घेवन मागीर पावलो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा मुखार. बांदकाम करपाक लोकांक जाता त्रास. दिल्ली जातली खासा बसका. तोडामार्ग कुडाशे न्हंयत बुडून मामा भाचयेक मरण. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार आनी ताची भाची हरमलची 13 वर्सांची तनिषा ठाकूर बुडली. आनी भारतीय नौदळान केल्ली तयारी खंयच्याच हल्ल्याक न्हय तर हिंद महासागर प्रदेशात शांतता आनी सुरक्षेची हमी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ उलयलो कारवारा. पाणबुडयेचो घेतलो रिव्ह्यू. खबरो विस्तारान. बीजेपीत 5 वयर आमदार येवंक सोदतात म्हण बीजेपी फुडारी सीटी रवीन शेलाल दिला. सरकाराचो आंकडो 25 आसा. आनीक येत जाल्यार 30 वयर पावतलो म्हण बीजेपीचे कार्यकारिणी मंडळाच्या बसकेक तो उलयलो. आनीक आमदाराक घेवंक पक्ष परवानगी दिना म्हण उरला. परवानगी दिल्यार 22 30 आंकडो खंय पार. अब सब लोग का नारा था 22 आने 22. आज 22 आने सपोर्ट मिला 25. चिंता मत करो, बहुत लोग संपर्क में है. 22 के अंदर 30 के पास पार करेंगे हम. 30 को ज्यादा हम पार करेंगे. पार्टी परमिशन नहीं दी है, इसके वजह से 25 है. पार्टी परमिशन दे देंगे तो 22 आने 30 है. ये पक्का है. पंचायत निवडणूक आमकां जिखपाक जाय आनी खास करून 2024 भितर ज्या तरेन परत एकदा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची धुरा सांबाळटले आनी ताका लागून तांकां लागून आमकां बरेचशे मतदान हे मेळटलेच. पण आमची जबाबदारी आसा आमकां हे काम करपाक जाय. म्हाका 2024 लोकसभा वेंचणुकेक 324 पार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विश्वास. मुख्यमंत्री कार्यकारी बसके उपरांत उलयतालो. विरोधक ना म्हण वगी बसून जावचे ना. विरोधक आयत्या वेळार जागे जातात. आमी आतांच्यानच कामाक लागपाक जाय म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. 30 मायाक घटक राज्य दिसा निमतान गोयच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचो भोवमान जातलो म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. 2014, 2019 आणि आता 2024 परत आम्ही निवडणुकेक वयता आणि तिसरे फावटी निवडणुकेक केंद्रात निवडून हाडपा खातीर वयता. म्हणजे जसं म्हटलं की अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 324 पार. म्हणजे आम्ही 324 इतक्याच खातीर म्हटलं इट इज द थर्ड टाइम. परत एकदा 24 सरकाराक वता आम्ही म्हणून 324 पार. अब की बार 324 पार. आणि निश्चितच रित्या आम्ही 324 पार माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल करतले हाची खात्री आसा. कारण ज्या पद्धतीत पुराय जगात माननीय मोदीजीक म्हणजे वर्ल्ड लीडर म्हणून मान्य केल्लो आसा. पयलीं आता त्या 30 तारखेक आम्ही गोंय राज्याचो 35वो स्टेटहूड डे
दरबार हॉल राजभवनात आम्ही मनयता आणि सरकाराच्या वतीन 35वा स्टेटहूड डे मनयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक आग्रहाचें निमंत्रण इन्व्हिटेशन पर्सनली जरी तुमकां पावलें आसत जाल्यार 30 तारखे दीस 11 वरांचेर 11 ते 1 पर्यंत कार्यक्रम दरबार हॉलात आसतलो. ह्या कार्यक्रमाक राज्यपाल हे गेस्ट म्हणून आसतले. त्याच बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ह्या कार्यक्रमाक खास करून येता. गोंय राज्याचे फाटले 12 माजी मुख्यमंत्री ज्यांच्यांनी गोंय राज्याच्या उदरगतीत वांटो आसा तांचे फेलिसिटेशन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जातले आणि त्याच बरोबर उरलेले 22 ते 23 म्हणजे आमी 35 जाणांचे फेलिसिटेशन म्हणटले. भितर 12 जाणांचे माजी मुख्यमंत्री आणि तितून उरलेले 22-23 ऑर्गनायझेशन्स ज्यो कंपनी विविध इंडस्ट्रीज हांचे गोंयच्या उदरगतीत वांटो घेवपी अशा ऑर्गनायझेशनचे फेलिसिटेशन दवरला. पावसात मायनिंग पिटां राखूंक नेमिल्ली समिती जबाबदारी पेलवची ना म्हण फाटीं सरले उपरांत निमाणे सरकारान ही जबाबदारी खण लीज धारकांच्या माथ्यार मारली. त्या विशींचो आदेश काडलो. लीज धारकांनी आपली मशिनरी आनी कामगार घालून पावसांत खण पिटांची सुरक्षा करची. त्या वाठारांत रावपी लोकांचे जिवाक आनी थंयच्या मालमत्तेचें लुकसाण जावचें न्हय म्हण जतनाय घेवची अशें आदेशांत बरयलां. खंडपीठांची सुरक्षा करपाची तांक सरकाराकडेन ना हे सरकाराच्या नव्या आदेशान स्पष्ट जाला. खंड लिजात ताब्यात घेवपाची सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्ली. मात पावसात खंड लिजांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार येताच सरकारान खासा समिती नेमली. समितीन 1-2 इन्स्पेक्शनां केली आनी हात वयर केले. पावसात खंडपीठांतले उदक काडप गरजेचे. लोकांच्या जिवाचो आनी मालमत्तेचो प्रश्न. खंडपीठां सुरक्षीत दवरप सोपें न्ही. सरकारान निमाणे जबाबदारी काडून लीज धारकांच्याच आंगार घातली. सरकारान आदेश काढला त्या प्रमाण सगळ्या लीज धारकांनी तांचे कडेन आशिल्ली मशिनरी आनी कामगार खंडपीठांच्या सुरक्षे खातीर घालचे. खंडपीठांच्या वाठारांत रावपी लोक आनी मालमत्तेची जतनाय घेवची. खंडपीठांनी भरिल्ले उदक पंप करून काडचे. गरज आसा थंय ताडपत्रे घालचे. उदकाच्यो वाट्यो मेकळे दवरचे. सुप्रिटेंडंट ऑफ इंजिनियर्स PWD आणि WRD खंय वेळावेळार मायनिंग पिटांचे निरीक्षण करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जाला म्हण वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. चलयेच्या आवयन कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी एकल्याक धरला. आरोपी खंय तांचो सोयरोच. चलयेचे जिवाक बरें दिसना म्हण चिखले हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. थंय खंय ते अल्पवयीन चली गुरुवार आसा म्हण कळ्ळें. आमकां चिखली हॉस्पिटलांतल्यान डॉक्टराचो फोन आयलो की एक मायनर चली हॉस्पिटलांत हाडला आनी तें प्रेग्नंट आसा. सो अकॉर्डिंगली हांव आनी म्हजो स्टाफ ते हॉस्पिटलांत गेले आनी व्हेरीफाय केलें. इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी करतकीर कळ्ळें की ताजेच एक रिलेटिवान ताजे बरोबर सेक्शुअली ताका एब्यूज केला आनी एसॉल्ट केला आनी ड्यू टू वीच शी गॉट अ प्रेग्नंट. सो अकॉर्डिंगली आमी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलें. ताज्या आवयक आनी ताज्या आवयची आमी कंप्लेन घेतली आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. आमी ताजेर तो जो कोण एक्यूज आसा ताजेर आमी 376 IPC सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी सेक्शन 4, 8 and 12 ऑफ पॉक्सो एक्टा अंडर केस रजिस्टर केली. ताजें नांव नसीम म्हण आशिल्लें. सो आनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस वी स्टार्टेड टू सर्च द एक्यूज. The accused was not present here, so by some technical assistance we tried to trace the place of the accused, place where the accused is hiding. So after today morning we were managed to arrest the accused at New Wade while he was evading his arrest, and we placed him under arrest and our further investigation is in progress. दाबोळे विमानतळा लागसार रावपी लोकांच्यो अडचणी घेवन थंयचो आमदार मंत्री मोविन गुदीन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा कडेन पावलो. लोकां वतीन निवेदन दिलें. तशेंच क्रेडाई गोंयचें निवेदन ताका दिलां. दाबोळे विमानतळ वाठारांत कसलेंय बांदकाम करतलो जाल्यार नेव्हीची परवानगी घेवपाक आनी बाकीची प्रक्रिया करपाक बरोच वेळ वता म्हण तांची कागाळ. राजनाथ सिंग माविना बरोबर दिल्लीत खासा बसका घेतलो. राजनाथ सिंग ताका रिसीव केलो तेन्ना आय लिस्टेड टू हिम वेरियस इश्यूज बींग फेस्ड बाय गोवा. आतां तेणी रिसंटली एक MODन एक सर्क्युलर काडलो तेन्ना
for anybody to build a house or to get approval, it has become even more difficult from the naval authorities. So ताका सांगला 500 meters from where any naval establishment is there or any defense establishment, आमी ते सर्क्युलर प्रमाण गेल्यार खूबशी घरां, in fact in thousands of various people will come under the scanner. ताका लागून तो कायदो गोंयांत लागू करपा जायना. तुमी exemption दिवपा जाय. Like they have done in some places, 10 meters away only they are not allowing from the wall. If you follow, that is for large states. So ताका हांवें सांगलां तेजो बदल हाडपा जाय. मागीर एक्झिस्टिंग थोडी घरां आशिल्लीं आमची थिंगा दाबोले लास्ट टायम तुमी वाचला आसतले कोणें स्टे हाडूना म्हूण एकट्याचें घर मोडलें. दोज आर लीगल प्लॉट्स, दे आर नॉट सम इल्लीगल प्लॉट्स. Those are legal plots, but they did not get clearance from Navy. All other permissions they are having. So should they be demolished? It is not proper. How many houses you are going to demolish like this? That means the entire half of Dabolim will be demolished. That is what I explained to him. Further, there are issues which CREDAI has raised as regards various other problems what they are facing from the Navy. Clearances, them to apply to the Navy as per High Court order. They don't get the clearances for months together. So many एक वर्ष दोन cases आहा मेळना. So तेय हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आनी तेंचोय मेमोरंडम एटॅच करून म्हाज्या लेटरा बरोबर दिलो सगळे इश्यूज लिस्ट करून. हांवें सांगलें आय वील कम विथ माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली. राजनाथ सिंग कारवारा 2 दिसांच्या भेटी उपरांत INS हंसांतल्यान परत दिल्ली वतना माविनान ताका एअरपोर्टार गाठलो. दिल्ली खंय फुडली म्हत्वाची बसका जातली. लोकांचे विशय तडीक लावचे म्हूण माविन मागता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयांत धर्मांतरणां जाता आसतलीं मात जबरदस्ती धर्मांतरणां नाका. जबरदस्ती धर्मांतरणां आड खर कायदो जायच म्हूण शिवोलची काँग्रेस आमदार डिलायला लोबो उलयली. जबरदस्तीन पयशे वा हेर हांयस दाखोवन चलना ते कन्वर्जन खंय चुकीचें. वादग्रस्त धर्मांतरण करपाच्या आरोपा खाला 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमिनिकाक अटक जाल्ली. पुलीस CCTV आनी हेर पुरावे सोदून प्रकरणाच्या चवकशेक लागल्या. म्हाका दिसता हांवें पयलीं सांगलेलें बऱ्याच जाणांक धर्म परिवर्तन हांगासर जायना अशें म्हणून थोडे पॉलिटिशियनूय सांगताले. तेंचे दोळे उगडूंक बरें जालें म्हणजे तांकां दिसलें की बाबा हें खरेंच चालू आहा म्हणून. म्हाका दिसता आज 1-2 आमदारांचो हांव स्टेटमेंट पळयतना पळयलें की तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट लॉ हाडपाची गरज आहा म्हटलां की नक्कीच ह्या पद्दतीचो जर धर्म आमचो काही लॉन त्या प्रमाणे अमेंडमेंट किंवा नवीन लॉ सुद्दां हाडचो पडलो आसत जाल्यार फुडल्या असेंब्लीन अशा पद्दतीचो लॉय जो आसा पळय हो हाडचो पडटलो. आनी गोंयांत अशा पद्दतीचो धार्मीक सलोखो दवरपा खातीर सरकार सदोदीत कटिबद्ध आसतलें. गोंयांत कन्वर्जन जाता हे तुमी कितल्या पर्यंत एडमीट करता मॅडम? जाता आसतलें खूब म्हणल्यार फोर्सफूल वॉट आय एम स्ट्रेसिंग ऑन there cannot be forceful conversion. Forceful conversion is wrong. There has to be a law that there cannot be forceful conversion. But out of free will, a major of age goes to a priest or a temple priest or a fundamental right. This. There cannot be. So if that should not. If it's done with a will, you don't oppose. They cannot be. See, the major of age we have our own this. We do it out of free will. वादग्रस्त धर्मांतरा आड 5 पिलर्स चर्चीच्या डॉमिनिकाक अटक जाल्ली. पुलीस आता चौकशेक लागल्यात. Yeah, investigation. I have given instruction that all the even CCTV footage of last Friday, I told them to collect, plus mobile details. And it is part of investigation, and if some more people are involved in this offense, we will definitely take action. And but since it's under investigation, I cannot divulge more things on this. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. दोडामार्ग कुडाशे न्हंयत बुडून मामा आनी भाचयेक मरण आयलें. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार आनी ताजी भाची हरमलची तनिशा ठाकूर ही 13 वर्सांची चली शेनवारा दनपारा बुडली. दोगांकय उदकांतल्यान काडून पेडणे कासारवणे हेल्थ सेंटरांत व्हेल्ले. थंय दोगांकय मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें. दोडामार्ग पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
भारतीय नौदळान केल्ली तयारी खंयच्याच हल्ल्याक न्हय तर हिंद महासागर प्रदेशात शांतताय आनी सुरक्षेची हमी दिवपा खातीर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उलयलो. तो कारवार INS कदंबा नौदळ तळाच्या 2 दिसांच्या भेटेर आसा. नौदळाची अंडर वॉटर ऑपरेशन्स आनी पाणबुडयेचो ताणें रिव्ह्यू घेतलो. एअरक्राफ्ट कॅरियर विक्रांत आनी INS विक्रमादित्य खंय देशाची दर्यावयली सुरक्षा वाडयतली. खंडेरी में कि आज मैंने सारथी ली है, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि इसकी भी कमीशनिंग मेरे ही हाथों से सितंबर 2019 में हुई है. और साथियों, इंडियन नेवी ने हाल ही में जिस तेज गति से शिप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, उससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन को एक काफी ताकत मिली है. और इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारतीय नौसेना का INS विक्रांत कमीशनिंग के लिए तैयार हो रहा है. विक्रांत और विक्रमादित्य ये दोनों मिलकर भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत बड़ी ताकत देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया की फ्रंट लाइन नेवीज में होती है और आज दुनिया की बड़ी बड़ी मैरीटाइम फोर्सेस भारत के साथ सहयोग करने को तैयार रहती है. और हमारी इंडियन नेवी की जो भी तैयारियां हो रही हैं, वह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के रहने वाले सभी के पीस और प्रॉस्पेरिटी के उद्देश्य से यह हमारी तैयारियां हैं. द प्रिपरेशन मेड बाय द इंडियन नेवी are not a provocation to any aggression, but a guarantee to people in the Indian Ocean region. इंडियन नेवी की ताकत को बहुत नजदीक से देखने के लिए मैं नेवी चीफ एडमिरल R. हरिकुमार और साथ ही सदर्न नेवल कमांड के CNC श्री अजेंद्र बहादुर सिंह, इन दोनों को बधाई देता हूं. उन्होंने मेरे अंदर भारत की सिक्योरिटी के प्रति और भी अधिक एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है, जो कुछ भी आज मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है. प्रत्येक लेखकाच्या काळजात जिणे खातीर खरो मोग आसूंक जाय, मनीसपणाची जाणविकाय आसूंक जाय, जाल्यारच ताचें बरोवप सुंदर जाता म्हण दामोदर मावजो उलयलो. भाई मावजाच्या द वेट अँड अदर स्टोरीज ह्या अणकारीत पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. प्रत्येक मनशाक मान दीत जाल्यार ताचें म्हणणें आयकून घेत जाल्यार तुमचे कडेन काणी चलत येता म्हण जेरी पिंटो उलयलो. Because I don't see lust in it. It is the love, pure love, and love for life. I think if every writer has pure love in his heart and compassion for the humanity, then I don't think it is difficult to be not popular, I would say, to be a good writer. Not that I am a good writer, I write, but to become a good writer, you have to be compassionate. That's the primary need of it. I is a story magnet. I think if you are respectful of the person behind the position, whatever position it is, whether it is the position of the farmer or the bodyguard or the taxi driver, if you are willing to listen to their stories, the stories will come to you. But you're willing to listen, and to be willing to listen is to give the self a back seat. GMC भायर गाडे आशिल्ल्यांचो परत बोवाळ. सरकारान तांच्या खातीर नवीन गाडे बांदल्यात. तयार जावन 1 म्हयनो जालो, मात अजून मेरेन तांकां ताबो दिवंक ना. गाडेकार म्हणटात पावसा पयलीं तरी गाड्याचो ताबो दिवचो. पावसांत वेवसाय करप शक्य ना. जानेरांत सरकारान गाडे बांदून दिवंक खंय एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिल्ली. 2,27,00,000 हो प्रकल्प. जानेवारीन जेन्ना हें आमचें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन चलतालें आमच्या मार्केटाक लागून रिहॅबिलिटेशन गव्हर्मेंट कोत्ता म्हणून, तो आमी हॅप्पी आसले बाबा आमचें रिहॅबिलिटेशन जातलें आनी मेवतलें म्हणून. आतां आमी तुमच्या कडेन येयल्याक 1 म्हयनो जालो, कॉन्ट्रॅक्टरान डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केला. सगळें कंप्लीट जालां काम, सगळें रेडी आहा. फायल ती मूव जाल्या PWDन.
आतां आमकां हेंच कळना कित्याक 1 म्हयनो जाता 1.5 म्हयनो जावन कंप्लिशन हें आमकां अलॉटमेंट कित्याक दिना. गव्हर्मेंट तोच आसा, चीफ मिनिस्टरूय तोच आसा. आमी गव्हर्मेंटाक खास करून आमच्या CMाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात की तेणें ह्या गरिबांक लागून हो डिसिजन घेतलेलो म्हणून. आनी आमी हॅपी आसले आमचे दोनूय MLA आमच्या बरोबर नासले. प्लस PWD जो डिपार्टमेंट खातें आहा त्या PWD खात्यान हो प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट तेंचो PWD रोड्सांचो. आतां PWD रोड्सान हें फर्स्ट मार्केट बांदला तो ब्युटिफूल बांदला. आमी सगळे मानता, सगळे आमकां कांयच इशू नासलो आमचो. आतां आमी लास्ट म्हयन्यान आतां लास्ट विकान आमी आमच्या PWD डिपार्टमेंट गेलेले आमची फायल फायंड आवट करपाक कितें जाल्या ती. पूण आमकां बरो आन्सर मेळोंक ना थिंगा. त्या लागून आमी प्रेसाच्या फुड्यान येयलां की गव्हर्मेंटाक आमी सांगूंक सोदता की तुमी आमकां लागून खूब केलां, प्लस आवट ऑफ द वे वचून तुमी ह्या गरीब लोकांक सपोर्ट केला. पूण आतां तुमी आमकां कित्याक त्रास करूंक शकता, कित्याक करता, कित्याक आमची मिस्टेक कितें आहा. आतां पळया हिंगा सगळे बसले ओपन. आतां पावस येतलो, पावसान हिंगा बसून धंदो करूंक शकता. पयले पूण आमची शेड आहली, कितें आहलें इलिगल आहलें चल मानता आमी. आतां आमी कशें धंदो करतलीं, फ्रूटवालीन धंदो कशें करतलीं हिंगा. संत्र्यो वयता पावसान येता, कशें आमी बिजनेस करपाचें तें सगळें रेडी आहा. आमकां थिंगा अलॉटमेंट दिया न्हू. ती फायल फकत PWDंतल्यान कलेक्टर ऑफिसान वचोंक जाय. आतां एक म्हयनो लागता PWDंतल्यान कलेक्टरान ऑफिसान वचपाक ही फायल. गोयचो DGP जसपाल सिंगान सुरू केल्ल्या पुलीस समाधान उपक्रमाक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. सप्तकांतल्यान एक फावट सिनियर पुलीस अधिकारी लोकांच्यो समस्या आयकून तांचें समाधान करतात. दरेक पुलीस स्टेशनांत पुलीस समाधान कार्यावळी सकयल लोकांची गाराणी आयकून लोकांक थाकाय दिवपाचो हो यत्न. शेनवारा पणजे आनी म्हापशां ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोवा पुलीस जे DGP आसा जसपाल सिंग तेंचो एक इनिशिएटीव आसा तो म्हणजे समाधान म्हणल्यार जे एवरी सॅटर्डे आसता तेन्ना जे DYSP आसता ते पुलीस स्टेशनार बसतात आनी जे पेंडींग ग्रिवेन्सीस आसा ते सॉल्व करपाचे ते लोक ट्राय करता. PIक ते गायड करता की कशा तरेन त्यो केसीस आसा त्यो हँडल करपाच्यो. हो एक तेंचो बरो इनिशिएटीव आसा. आनी आयज आमी आसा पणजे पुलीस स्टेशनार जंय DYSP सुदेश नायक हे जे PI निखिल पालेकर आसा तेंचे वांगडा हांगासर ते बसल्या आनी जो समाधान आसा हो तेंचो इनिशिएटीव सद्या जो DGPचो आसा तो चालू आसा. Honorable DGP Goa, Shri Jaspal Singh has started and he has given written instructions that any superior officer should visit the police station and listen to the grievances of the public. So Saturday is a time day and 11 to 2. Any grievances of any petitioners, any small big complaint where the PI or the staff of concerned police station are not able to do proper justice, they can come and meet and we will ensure that the proper attention given to that complaint. तार न्हंये वयलो पूल 30 मायाक लोकां खातीर उक्तो जाता. म्हापशे आनी हळडोणच्या लोकांक थाकाय. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हळडोण आनी म्हापशेचे आमदार उक्तावण करतले. नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकारान म्हायती दिली. सुमार 10 कोटी रुपयांच्या पुलाचें काम पोरू नोव्हेंबरांत सुरू जाल्लें. तार रिवर बीच जो आसा पळय तो 100 वर्सां पयलींचो बीच आनी आतां बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे CM हेंच्यांनी उतर दिल्या प्रमाणे तो आयज 6 म्हयन्या भितर आमचो बीच रेडी आसा आनी तेका चडसो म्हणजे फाटीक लावून म्हणटात तशें ग्लेन तिकलो आनी आमचो म्हापशाचो आमदार बाब जेसवा डिसोजा हेंच्यांनी तो फुडाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन हो तार रिवरचो ब्रीज आसा पळय तो रेडी जाला आनी येणारे 30 तारखेक तेजें उद्घाटन आसा आनी त्या एका मुख्यमंत्री येतले बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत तशे हळडोणचे आमदारूय आसतले आपले कालूस आनी म्हापशाचे आमदार आसतले जेसवा डिसोजा आनी आमी सगळे आसतले पंच मेंबर आसतले ZP मेंबर आसतले सो अशा रितीन 30 तारखेक उद्घाटन जावपाचें
ते सगळ्यांनी उजगाटनाक येवचें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.